मडगांव एसजीपीडीएन आडखळ जाता म्हणून मोडिल्ले धर्मीक थळाचे प्रकरण निस्तारपाचे यत्न चल्ल्यात। पीडीए मार्केटातले व्यापारी, पीडीएचे वांगडी आणि पीडीएचो चेअरमॅन राजन नायकाची मंगळारा एकठांय बसका जाली। काडिल्ले थळ उबारपाक दाखयल्ली नवी सुवात वेपाऱ्यांक मानवल्या। ते सुवातीचेर पीडीए सरकाराची मान्यताय घेतली, मात परत कोफुसांव जाले जाल्यार आयकून घेवचे ना म्हूण वेपाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या। मंगळारा वेपाऱ्यांचे वतीन ॲडव्होकेट अनाकलेत वियेगश आणि एसजीपीडीएच्या चेअरमॅनाची बसका जाली। बसकेक पीडीएचे वांगडी लव मामलेदार, दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसाय आशिल्ले। सांजे ताणें सुवातीचे एकठांय इन्स्पेक्शन केलें। धर्मीक भावना मतीन दवरून पीडीएन काडिल्ले धर्मीक थळा खातीर नवी सुवात दाखयल्या। वेपाऱ्यांकय ती मानवल्या। आतां आमी वचून तो इन्स्पेक्शन केलें आफ्टर मिटींग आनी आमी ठरयलां सगळे मेंबर तो जागो तांकां दिवपाक रेडी जाले। आतां फक्त गव्हर्मेंट एप्रुवल धाडपाक उरला। आतां बेगिनान बेगीन फाल्यां ते गव्हर्मेंट एप्रुवल धाडटले आनी मुखावेल प्रोसेस करून तांच्या हातांत दितले। ते फक्त रिलिजियस वर्शीप करपाक ऑल द 3 कम्युनिटीज। जागो वेपाऱ्यांक मानवला। पीडीए बुधवारा जाग्याचेर धर्मीक थळ उबारपा खातीर सरकाराची मान्यताय घेतली, पूण प्रस्न सुटलो ना जाल्यार मार्केट बंद उडोवपाची वेपाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या। आमकां सांगला की आज रेजोल्यूशन पास केलें म्हणटरी आमकां सेपरेट स्पेस दिवपाक, आमगे रिलिजियस सिम्बल्स आहा ते दवरपाक आनी आमगे प्रेयर्स करपाक। आज आमगेली पार्टली आमगेली जैत जाल्या। फाल्यां पासून राव म्हणटरी ते हे हाडटा कन्फर्मेशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू अलॉट दिस प्लेस टू अस। वो जाग तर दिल जायत आमगेलें एक प्रॉब्लेम एकटो जातलो, पूण प्रॉब्लेम ह्या मार्केटान खुबशे आहा आनी ते प्रॉब्लेम आमी नेक्स्ट स्टेपाचेर घेतले। सोमारा पीडीएन मार्केटातले धर्मीक थळ मोडले उपरांत लोकांनी बोवाळ घालून मोर्चा काडिल्लो। पुलीस आनी वेपाऱ्यां मदीं पेटिल्ले। आतां मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सुदेश नायकान 100 अनवळखी लोकांआड कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांक ड्युटेर आसतना धमकावप, धक्काबुक्की आनी कामान आडखळ हाडली म्हूण तांचेर आरोप घाल्यात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। कला अकादमीन नाटकांचे सर्तीची रक्कम 5 पटीन वाडयल्या। 20,000ची इनामां लाखाक व्हरून तेकयल्यात। ते भायर हेर कितलींशींच नवी इनामां घाल्यात। अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघान मराठी नाटकांचे सर्तीची घोशणा केली। ते उपरांत कोंकणी नाटकांची सर्त जातली। मराठी सर्त अ आनी ब गटांनी जाता। विष्णू म्हणटा नाटकाक बरोच खर्च येता, ताका लागून राज्यस्तरीय नाटकांचे सर्तीचो दर्जो वाडपाक जाय। फाटल्या कितले तरी वर्सां सावन बक्षिसाच्या रकमेन कांय वाड जावनाशिल्ली। नाट्यप्रयोगाची निर्मिती करप ही एक सामकी खर्चीक बाब जाल्या। बऱ्याचशा संस्थांक एक नाटक निर्माण करतना सादारण 1.5 ते 2 लाख रुपया खर्च येता आणि जेन्ना आमी राज्यस्तरीय स्पर्धा म्हणटात तेन्ना त्या राज्यस्तरीय स्पर्धेचे म्हणून एक कांय पातळी आसप हें गरजेचें आसता। ते दृश्टीन कला अकादमीन अंदू बक्षिसाच्या रकमेत वाड केल्ली आसा। सगळ्यान पयलीं हांव अ गटा बद्दल सांगता। ते प्रयोगा खातीर पयलें पारितोशीक पयलें आशिल्लें 20,000 रुपया तें आतां वाडोवन 1 लाख रुपया गेलां। दुसरें आशिल्लें 15,000 रुपया तें वाडोवन 75,000 रुपया गेलां। तिसरें आशिल्लें 10,000 रुपया तें वाडोवन 50,000 रुपया गेलां आनी उत्तेजनार्थ 7,000ची आशिल्लीं ती 25,000 गेल्या। त्या दिवशी आतां ब गटाचीं बक्षिसां पयलीं जें 10,000 आशिल्लें पयलें तें 50,000 गेलां। 7,500 आशिल्लें तें 40,000 गेलां। तिसरें 5,000 आशिल्लें तें 30,000 गेलां आनी उत्तेजनार्थ आसा ती 20,000 गेल्या। ते खातीर तांकां कंडिशन आहा की अ गटान अंदू जी आतां नाटकां सादर जातलीं त्या स्पर्धेन जे संस्थांक 60% परस कमी मार्क मेळटा ह्यो सगळ्यो संस्था फुडल्या वर्सा ऑटोमॅटिकली ब गटान वयतली आनी ब गटान जांकां 60%च्या परस चड मार्क मेळटात ब गटांत आनी जे पयलें येता ते नाटक ऑटोमॅटिकली अ गटान वतलें। फुडल्या वर्सा ती संस्था। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबऱ्यो। काँग्रेसीचे लोकसभा तिकेटीक सध्या लायनी लागल्यात। तातूंत कामगार फुडारी आसात। लोकसभा वेंचणूक लढोवंक आपूण इत्सूक आसा। काँग्रेसीच्या उमेदवारांच्या वळेरेंत आपलेंय नांव आसा अशें इंटकाचो कामगार फुडारी अजित सिंग राणे म्हणटा। काँग्रेसीची तिकेट आपल्याक मेळटली अशेंय तो उलोवन दाखयता। काँग्रेस इज अ रिलीजन फॉर इंडिया आणि ह्या रिलीजनाचो आमचो जो आसा न्ही तो श्री राहुलजी गांधी। राहुलजी गांधीन
एक क्रायटेरिया लायिल्ली आसा. काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसतलो लोकसभेचो तो यंग आसपाक जाय, एनर्जेटीक आसपाक जाय, डायनामीक आसपाक जाय, तो प्रिफरेबली जे आसा इज अ न्यू फेस, हायली एज्युकेटेड जो आसा, एक बऱ्यापैकी जो आसा न्ही वक्तो अशा पद्दतीन आसा. बिकॉज दिस आर द क्वालिटीज, दिस इज द मेरिट दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पार्लमेंटरी. आणि त्या अनुषंगान म्हजो विचार जो आसा न्ही तो नक्कीच जातलो ते सांगता. दाबळेचो आमदार मॉविन गुदिनोन वास्को नवे वाड्यात ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले. या ट्रान्सफॉर्मरान त्या वाठारांतले सुमार 250 फामिलींचो लायटीचो प्रश्न सुट्टलो. जाय ते ऑब्जेक्शन आसले, ट्रान्सफॉर्मर सगळ्यांक जाय पूण बसोवपाक थोडे दिना आसले. ते प्रॉब्लेम आमी सॉल्व केला. Power failure, if you compare to last year, it is decreased. In fact, to improve the system, we are going for underground cabling in stages. So once underground cabling is done, this power failure, existing power failures will reduce by 50%, guaranteed. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी दिशांत परब. गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या आदारान हालींच काणकोणां पयली फुटबॉल लीग जाली. काणकोणां प्रेरणा मंचान ही सर्त घडोवन हाडली. काणकोणांतले सगळे ग्रावंड बरे दर्जाचे करतलो अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकरान सर्तीचे समारोप सुवाळ्याक उलोवन दाखयले. फ्री किक लेते हुए और एक शानदार फ्री किक, शूट घेवपाचो यत्न करता आणि पैसून बऱ्यापैकी शूट घेतली. आघाडी घेवपाक यश येयल्लें आसा पेरपेचल बॉयज पंगडाक आणि हो बरो पास दिल्लो गेल्लो आसा आणि गोल डबल घेता आणि या बरोबरच कॉकटेल ड्रीमच्या वतीन गोल जाल्लो आसा. सतर्कारांना पाविल्ले आसा, तांकां ह्या उनवणी जोकार दिता आणि तांचे लागीं मागणी करता माचयेर येवन बसके घेवपाक. आमकां फॅसिलिटी डेव्हलप करप हो एक आमचो मुखेल उद्देश आसा. त्यामुळे आमी थारायल्लें आसा की हांगा काणकोणचे विशेष बाकीचे ग्रावंड आसा ते फुडल्या 1 वर्सा भितर की डेव्हलप जावचे हो आमचो मुखेल हेतू आसा. की 2 वर्सां भितर सगळे ग्रावंड जे आसा की आमकां फुटबॉला खातीर किंवा बाकीच्या अन्य गेमी खातीर मेळटे की हाची खात्री सगळ्याक पटलेली गेली आसा. प्रायज आनी तांकां ट्रॉफी मेळूं जाता. कॉकटेल ड्रीम्स एंड कॉकटेल ड्रीम्स पालोलेचे आमचे खेळगडे आसा, त्या सगळ्या खेळगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यान खबरांचो चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.